भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवासुया देवाक दिसाचे देण्या बसत बरे भशेन आयचो दीस सारूंक आयच्या मिसान आदार मागुया. आयचे मीस आमी बेडयता युसेबिस्ट्रॉस दुसऱ्या वर्साचो उगडास खरेचपणीन ताचे बसोय त्या मिसान मागचें मागूंक लायलां. वेन्सली वालादारीस आयज बर्थडे ताचो ताचे बसत बर्थडेक मागतना आनीकूय कोण बर्थडे मनयता मे बी काजोरो दीस मनयता तांचे पासून मागुया. भोव करून दुयेंती पासून मागचें एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता जाचो देव मोग करता ताका भिणटा. मे बी इल्लें दूख दिता त्रास दिता कश्ट दिता कित्याक अदीक भाग्योन जावंक त्या पासत केन्ना आमचे देव इल्ले कश्ट दूख निर्मिता समजावंक फावना खास म्हणून जाचो देव मोग करता आयज जेजू आमकां सांगतलो ताका देव ह्या जिवितान त्रास कश्ट इल्लें दूख निर्मिता अदीक भाग्योन जावंक. असल्या वेळार देवाचेर पातयेवन बरें जिवीत जिवंक आमकां शाणेपणान बरोवन आयचे मिसान मागुया. हें आमचें मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओडकुया. सगळे आमच्या गुन्यांचे बक्षणे देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया हांव पातला देवाक तुमकां उतारून मनांचे तोंडान उचार वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान आमचो अपराध बोबड अपराध हे बसोर बगेन सदांच कुवार मरयक सगळ्या देवळांत भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्त्रा देवा लागीं नियोत्कराक म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोद बिदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगळ्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं. सर्वेस्परा आमच्या बापा नेणट्या निर्मोळ काळजांचो तो मोग कोत्ताय. निर्मोळपण वगडायल्यांक तूंच त्या नोकां पोत्तून दिताय. अनबाडपणाच्या काडोकांतली त्यो आमकां सोडयली तर स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक केन्नाच तूं आमकां निर्वी नाका. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जेतान राजवड चलयता ससण्याच्या ससण्यांक बसून देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेक तावन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिंकोवंक लागले, मोइसेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोंद करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाड विवाड जालो आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सोबेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुजाल्याक वचून
ह्या तोंट्या वेशी धर्मदुतां आनी जाणट्या कोणे भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटोच पवित्र सोबेन तांकां पाठयले आनी फेनिसांतल्यान आनी सामारेंतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगल्या भावा भयणींनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुजाल्याक पावले तेन्ना पवित्र सोबेन धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिजांच्या पंगड्यांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखोड हाडली. तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइसेसाची सुमोट तांकां सांबाळूंक लावूंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. मजबूत एकेच बांदोवल्याचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुलां चोडूं येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जांचें सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचें सवें आसूं. जुआवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबे. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव खोरी दाक वेल, म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दर एक फांटो कातरून तो उडयता. फळां दिता तो दर एक फांटो अदीक फळां दिवचे खातीर तो भिणटा. हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं नितळ तुमी जाल्यात. म्हजें सवें रावात, हांवूय तुमचें सवें रावतां. फांटो दाखवालेक लागून रावले शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाक वेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सवें रिगून रावता, जाचें सवें हांव रावतां, तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे वेरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जोमा करतात, उज्यान उडयतात आनी ते लासतात.
तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सवें रावती जाल्यार तुमकां जाय तें मागात तुमकां तें घडटलें. तुमी सुपां फळां दिवचीं म्हजे शिश्य तुमी जावचे ही म्हज्या बापाची मोहिमा. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, क्रिस्तांवपण सुरू जातोच पयल्या 3 शेंकड्यांनी 300 years जायते आडकोडी त्रास तांकां पडले. आनी पयलीं क्रिस्तांव खरीतपणी धर्मदूत मागण्या वरवीं ह्या आडकोणीची जैत वागताले. आमी ह्या दिसांनी आयकलां एक आडकोड पयल्या वाचपान आमी आयकलां. आनी चड करून आडकोडी घालपी जुदेव लोक अशीं देवान ही पोरजां विंचून काडलेलीं. पूण हीच पोरजां हो धर्म क्रिस्तांवपणाचो जेन्ना सुरू जालो वाडत वेता आडकोडी घालता. आयज आडकोड तांची मोजसान इस्रायल पोरजेक सांगलेलें तांच्या भुरग्यांची ल्हान आसतना मेल दादल्या भुरग्यांची सुनत करची. आजुनूय जुदेव लोक आनी मुसलमान लोक सुनत करता. म्हणटच ते जाणटे आपोसला लागीं उजोत करूंक लागले. जे जुदेव न्हू ते क्रिस्तांव जातात तांकां जुदेवा भाशेन सुनत करूंक लावची नाजाल्यार क्रिस्तांव जावंक जायना. हें पावलूक आनी बार्नाबासाक बरें लागलें ना. उजोत डिस्कशन जायते उजोत जाले. त्या पासत पावलून बार्नाबासान चिंतलें जेरुजाल्याक वचूंक आनी पवित्र सभा आमी म्हणटा कावन्सल सगळे वडील पवित्र सभेचे एकठांय जावंक आनी ह्या विशयावर निर्णय घेवंक. फाल्यां आमी आयकतले कसलो निर्णय घेता कसली भासाभास करता. पूण पावलो बार्नाबासाक दे वे अगेन्स्ट ते जो लोक जुदेव न्हय तो क्रिस्तांव जाता तांणी सुनत करची गरज ना अशें पावलो सांगप. जुदेव म्हणटाले ना तांणी सुनत करूंक जाय जुदेवा भाशेन नाजाल्यार क्रिस्तांव जावंक जायना. इश्टानो, ह्या टोंट्याक बरे भाशेन निकाड करूंक सोल्युशन घेवंक सगळे वडील इगोजमातीचे जेरुजाल्याक पयलो कावन्सल तो इगोजमातीचो एकठांय जातात आनी बरे भाशेन तो तोंटो सडवा करूंक वावुरतात. दुसरे वाचपान आमी आयकलां जेजू खबर करता झाडांची आनी भिणपाची. आमच्या लागीं गार्डन आहा, जायते लागीं गार्डन आसता. जुनान पावस सुरू जावच्या आदीं आमी जायतीं जाणां आमची गार्डनान झाडां आहा तीं आमी भिणटा कातता. कितें करूंक अदीक ताका सुबेज फांटे येवंक. जरी तो झाडाक दूख जाता पूण दूख फायद्याची. ताका अदीक सुबेज फांटे येवन अदीक रसोशीत तें झाड जावंक आमी विणटा कातता. तेच परी म्हणटा जेजू देव जेन्ना आमी फळां दिता बरें जिवी जियेता बरें कोत्ता आमकांय देव भिणटा. इल्ले इल्ले केन्ना कोश निर्मिता दूख निर्मिता. आमकां खास लागूनय आमकां अदीक भाग्यवंत कर. जायते जाण समजना पूण जो कोण देवाचें मन मानून घेता तो समजता हें देवान म्हाका धाडला म्हज्या बऱ्याक अदीक भाग्यवंत जावंक बरे भशेन सोंसता आनी बरे भशेन ताका फुडो करता. तर आमकां जायते फावटी देवान तशें केलां आसतलें. मातशें भिणला आसतलो चिमटो काडला आसतलो पूण आमी जायते फावटी कडून देवाचेर पत्तले आसतले. तर आयज जेजू आमकां सांगता जेन्ना आमी फळां दिता तेन्ना केन्ना केन्ना देव भिणटा आमच्या बऱ्याक. मानून घ्या अदीक फळां दिवंक वावरा. ह्या शाणेपणान आमी चलूंक आयचे दिसान मागुया. बसूनच भेटून गीत गावया. रुपें भांगार मागिनाय C30 पान 40 C30 पेज 41 भेटोवनेक आमी गायन गावया.
उभी राहूया. म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोत वेदा देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या आणि आखे पवित्र विचाराला सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास बरोबरचे समोर मे वरवीं आमची काळजां सदांच संत सुबरीत आसूं. आमचे खातीर मेलेल्यान पुनर्जीवन जालेल्या जिवूचो हो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अशोक सैमान नवे जिविताचें बोल वाडत वचूं. हे भाशेन ससनाच्या संतोसाक आमी पावूं. हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचे कार्ड जावं उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वैवशावी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी तुका आमी वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. उदीक करून उत्तम पास्कांच्या काळार तुजे मोहिमेचे रित्यान वाखाणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करूंची. कित्याक जेजू जाला आमची पास्कांची बोली. ससनाच्या जिविताक जल्मवलेली जुवाळाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं. बाबार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गीचीं. आमा पातकांक ताच्या मरणांतली सरवण फावो जाली. ताचे पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजलें. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार. सर्गींचे सगळे दरबार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक बेशी आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर पुंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच
ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सस्तनीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोक्सांनी मेलच्यात तुमची पिसत आनी समेस मनशां पसत ते रावतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भारताचा घट परगटुया. Gesù vero, Gesù ci consola, Gesù non è dolore. बापा, जोरीच्या मनांतल्यान पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दीन बसता. आनी जिरूची कोणारागो शेवतल्या मसमेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अखेप तुमीचेर विश्वासलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सगळे यान्निके वर्गां बरोबर तेका प्रिती मोगान वडय. पुनः जिवंतपणाचा भरवंसो दवरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तूं इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोलेत मुखामाल पडूंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाच्या माई सांगती बेगीन धरम दोता आनी सर कणीत कमान वयल्यार सगळे भोगता बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू सांगता, तेच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद विदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. बापाक सर्गींच्या मोगान कुशालकायेन उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत करेतपणी क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिन वाचुया. सदांच बऱ्या मोगाचे आनी विस्वासी क्रिस्तांव कशें आमी चलूंक एकेकाक आदार दी म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा, कशी आमचो दिसपडो राज जामकान आनी आमी आमचे पिलेल्यांक तशें आमची पाप कमोवंक आनी आमकां आमकां पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वैटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गींच्या सुगाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवंशेन आमी वत रेखता. तर आमकां उदार का कोथीन सर पात कसली सुटोय सुराकांतातली तूं आमकां सगल्यांक बटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा सुशी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दिता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशेपणवणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान समान. तुमचो जी येताय नराजोड चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सरांगाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची सोबे. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमची कपलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमची कपलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पूत अदीक अदीक भाग्यांत आमी जावंक आमचें जिवीत तो जायते फावटी विणटा. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजून कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या तुझ्या उतरान उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. म्हाका फावो न्हय सोमया. D26 D26 पेज 61. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सर्वण समोर भून आमी तुका गोवाचो उंडो दाखोवचो सोरो भेटयल्या. तुवें पोत्तून आमकां तीच दणी बदलून पुनर्जिवन जालेल्या जेजूची कूड रोगोत दिल्या. हे भोव मोडीक घेण्या वरवीं हे जिविताच्या गरजांक आदार तुजो तूं आमकां दी. ससनाच्या जिविताच्या संतोसाक सालमती आमकां तूं पावय. ह्या आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नवीन. मातशें बसा, प्लीज सिट डावन. काल आमी सांगलां आयज परतून उगडास करता. 12 शुक्रारा दीस सांजे 4 वरांचेर डेंटल अवेरनस दांताचो कुयदाद आनी केअर हो प्रोग्राम आसतलो बाय डॉक्टर जुएन ब्रगांसा 4 वरांचेर सांजे हांगा. कोणाक फायदो काडूंक जाय येवचें.
तेरावेर मायाचे दोनापावल फातिमा साहेबणीचे कोपेल थंयसर फेस्त सांजेच्या 5 वरांचेर कोण वचोंक सोदता जायत हांगासून बस आसतली 4 वरां 40 आनी 5 मिनटाचेर बस सोदतली आनी थंयसर 5 वरांचेर मीस जातली. उबे रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सरपोत विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात. देव तुमकां भेंटा मोगान ताज्या भेटोनेक ओ भेंडपाक आदार दिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. स्वादीक तुझें नांव मारिया. शेवटाक आमी गायन गावया. टी 5:3 पान 225. टी 53 पेज 225.